साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो डायस आणि आयचो स्टार आमचो सगळ्यांचो आवडीचो बाब आवडतो करता. आज काँग्रेस पक्षाक एक व्हडलो खुशालकायेचो दीस. एक तरुण भुरगो, एक एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर काँग्रेस पक्षाक भितर सरपाक हिंगा आयलो. ही एक व्हडली गोष्ट. आयज तुम्ही पयला आसतले प्रत्येक भागांनी गेल्यार फक्त काँग्रेसीचोच आवाज आसा. कित्याक काँग्रेस पक्ष एकच पक्ष जावन आसा ती सगळ्यांक एकठांय घेवन फुडें वचपाक. आयज गोंय भारत देश सांबाळपाक काँग्रेस पक्षाची गरज आसा आनी सगळे आयज आमचे लिडर आदले MLA, एक्स MLA आज काँग्रेस पक्षान एक आमकां खुशालकी. बाब आवेडतोनाची तुमकां वळख करून दिवची गरज ना. सगळ्यांक खबर आहा एक खालतो भुरगो आनी खूब काम तेणें केल्लें आसा मिनिस्टर आसतना. आमी पासून पक्षाचे मनीस केले जाल्यार तो आमकां सदांच येवकार दितालो आनी सांगतालो हाय फाटल्यान कितें आसा तुमचें कितें काम आहा तें सांग आमी सगळे. आनी हे उदार काळजाचो आज आमचे मदें आज आयिल्लो आसा काँग्रेस पक्षान. हांव मागतां आमचो प्रेसिडेंट पयले सुवातेर आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताका मेंबरशीप करतलो डिजिटल मेंबर मागतां बाब जो डायस. Welcome to the family. हांव मागतां आमचो AICC इंचार्ज आनी बाब दिगंबर कामत आज ताका फुलांनी येवकार दिवचो म्हणून. थँक्यू. बाबा वेटून सुद्दां तूं ऑफिशियली आतां काँग्रेस मेंबर जाला. उमेद भोगली आमकां तुजे सारके मनीस आमच्या फॅमिलीक तूं जॉयन जाला. आयज काँग्रेस पार्टीचो एक फुडेंकार मेंबर आनी म्हाका तरी दिसता आतां फुटबॉलाची गरज आमकां काँग्रेस पक्षाक एक टीम करपाक जाता. कित्याक कितलेशे फुटबॉल प्लेयर येयले. बाब आवेडटन फुडतात एक एस गोलकीपर. सो म्हाका दिसता बाब प्रेसिडेंटीन आमचे चिंतपाक जाय एक काँग्रेस पक्ष म्हणून एक टीम करपाची जाय. खूब प्लेयर हांव मागतां आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साउथ गोवा हेणें 2 उतरां. आमचो इंचार्ज बाब दिनेश जी, आमचो पार्टीचो अध्यक्ष बाब गिरीश तेजपरी, आमचो ऑपोजिशन लिडर आनी आमचो लिडर बाब दिगंबर कामत, अंतीन गोम्स तेजपरी आज जॉइन जाला आमचो इश्ट बाब आवेडतान आनी सगळे नावलेच्या म्हज्या भावाचो भयण. म्हाका पयलो सद्याक चड खुशी भोगता आज आमच्या सावथाक एक आमचो इश्ट बाब आवेडतान फुडतात आमचे पार्टीक जॉइन जाता म्हणून. सो हांव ताका आमच्या साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे वरवीं उनूय देवकार दिता. आज आमचे पार्टीक तो जॉइन जालो म्हणून तेजे बरोबर तेज्या सपोर्टरांकूय सगल्यांक हांव उनोरी येवकार दिता. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं. देव बरो करूं. मेंबर करून आमचे शॉल घालून फुलां घालून बाब आवेडकरांक आमी उमेदीन ताका येवकार केला. हांव मागतां आमचो ऑपोजिशन लिडर तेणें 2 येवकाराची उतरां सांगली. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, AICचो इंचार्ज बाब दिनेश राव, आमचे पक्षाचे सगळे पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो, वायस प्रेसिडेंट बाब आल्तीन आनी आज आमच्या पक्षांत ताचें आमी स्वागत केलां. तो आमचो इश्ट बाब आवेडतान फुडतात ताचे सगळे वांगडी आनी पत्रकार भावनो आनी भयणीनो, आज एक अत्यंत बरी गजाल काँग्रेसच्या दृश्टींतल्यान घडटा. लोक कितेंय म्हणू पण सत्य परिस्थिती आसा की काँग्रेसींत भितर सरपी लोकांची संख्या, लिडर्साची संख्या वाडत आसा. आनी म्हणून आज आवेडताना सारको भुरगो
हें डिसिजन घेवपाक इमिजिएटली शकलो. काही दिसा पयलीं काही म्हयन्या पयलीं ताजे लोकय ताजेर प्रेशर घालताले, तो सांगतलो तुमकां. पूण तो डिसिजन घेवपाक मातसो रावतालो. पूण आज ताणें काल जेन्ना इन्सिडेंट घडलो ताणें रोखडेंच डिसिजन घेतलें आनी म्हाका आनंद जाता की आज तो काँग्रेसीचे भितर आयलो. हांव काँग्रेसच्या वतीन ताजें स्वागतय करतां. म्हाका खात्री आसा की ताजे कडेन बऱ्यो क्वॉलिटीज आसा. हांव ताका पयलीं बॅडमिंटन स्विमींग पुलाचेर सदां मेळटालो, बॅडमिंटन खेळपाक येवपी, सकाळ फुडें बॅडमिंटनाक येवपी, फुटबॉलय खेळपी आनी स्पोर्ट्समॅन, एक बरो स्पोर्ट्समॅन जाणें सगळ्या क्षेत्रांत काम केलां. आनी स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आहा जो स्पोर्ट्सांत आसता ताका स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आसता. ही डजंट मायंड विक्ट्री ऑर लुजींग इज इमॅटेरियल फॉर. तसो आवेर्तान फुर्ताद हो सदांच उबो राविल्लो मनीस, आपल्या हाजेर उबो राविल्लो मनीस. आज काँग्रेस पक्षाक तो जॉयन जाल्ल्यान आमकांय मातशी स्ट्रेंथ येता. एक बरो स्पोर्ट्समॅन आमचे भितर आयला. हांव ताचें परत एकदां स्वागत करता आनी म्हाका खात्री आसा की आवेर्तान फुर्ताद आपल्या कर्तबगारीचेर वयर सरतलो आनी काँग्रेसी भितर आपलें स्थान निर्माण करतलो. हांव ताका म्हज्यो शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. हांव मागता आमचो PCC प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर हाणें तुमकां AICC गोंयचे इन्चार्ज बाब दिनेश, आमचे CLPचे लिडर आदले मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत, आमचे वायस प्रेसिडेंट बाब आल्तीन गोम्स, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो, आनीक आयज काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्ले आदले मंत्री आनी म्हाजे एक बरे मित्र बाब आवेर्तान फुर्ताडो आयज काँग्रेस पक्षान तेजो रितसर प्रवेश केल्लो आसा. ह्या वेळार आमी तेजें स्वागत करतात. बाब आवेर्तान आयडियोलॉजिकली आनी सगळे दृश्टीन एक काँग्रेसमॅन. तांचो भाव शुभट हो सगळ्या आमच्या काँग्रेसचे कमिटीचेर सदांच आसतालो. पूण बाब आवेर्तान फुटबॉलांक आनी बाकीचे हितूंक चड बिजी आसतालो. तेजे नंतर तेगेलो एक्सिडेंटल प्रवेश जालो पॉलिटिक्सांत. बेजिकली आवेर्तान बाब इज नॉट अ पॉलिटिशियन, इज एक्चुअली अ स्पोर्ट्समॅन. आनीक तेजे नंतर एक वेगळो चेहरो आवेर्तान वॉज एक यंग डायनॅमीक यूथ फ्रॉम सावथ गोवा म्हणून तेजे तो प्रचलीत जालो. आनी तेजे नंतर आवेर्तान फुर्ताद काँग्रेसी कडेन सदांच लागीं आशिल्लो, काँग्रेस परिवारा कडेन सगळ्या कडेन लागीं आशिल्लो, आमच्या सगळ्यां कडेन लागीं आशिल्लो. आनी आमची भाचाभाच खूब जाताली की काँग्रेस पक्षान प्रवेश कर म्हणून आमी सांगताले ताका, मेळटाले बॅडमिंटन कोर्टाचेर खूब फावटी. आनी तेन्ना तो सदांच म्हणटालो की आपूण भितर येतलो जाल्यार तुमचो एक सिनियर लिडर थंय आसा. सो तेन्ना ते कशें शक्य जातलें आनी अशें वेगवेगळें हें जातालें. पूण आयज एक बरी गोश्ट घडल्याक काल आमी म्हणलें की आमचो एक सिनियर लिडर आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर गोंयच्या लोकांक विकून एक ऐन त्या वेळार एक विश्वासघात करून असो गेला. आनीक कालच्यान नावेली मुक्त जाली. म्हणजे कितलेशेच तरणाटे जे लिडरशीप करपाक पळयताले नावेलींतल्यान तांकां संदी मेळनाशिल्ली, ते सदांच दाबून उरताले. आनीक इमिजिएटली म्हाका दिसता आमी आवेर्तान बाबाकूय कॉन्टेक्ट केलो. पूण आमी कॉन्टेक्ट करचे पयलीं गेल्या 8-10 दीस जेन्ना न्यूज स्प्रेड जाल्ली नावेली भर की टर्म कंप्लीट करचे पयलीं नावेलीचो आमदार राजिनामा दितलो म्हणून, जेन्ना 5 वर्सांक टर्माक ताका इलेक्ट केलो लोकांनी, जे लोकांनी ताका इलेक्ट केलो तांकां अर्देर सांडून तो आपलो स्वार्थ पळोवपाक राजिनामा दिवन ताणें एक रिटायरमेंट पॅकेज घेतली. पूण एक अर्थान काँग्रेस पक्षा खातीर आनी नावेली मतदारसंघा खातीर बरी जाली की नावेली मतदारसंघाक एक नवीन लिडरशिपीक वाव मेळ्ळो मुखार सरपाक. आनी त्या हितूंतल्यान म्हाका दिसता नावेलीच्या कानाकोपऱ्यांतल्या सगळ्या काँग्रेसमॅनांनी आवेर्तानाक म्हाका दिसता काँग्रेसीक प्रवेश करून आग्रह दिल्लो. आमकांय खूब आयले फोन की नावेलींतल्यान
तुमी इमिजिएटली आवेर्तना कॉन्टॅक्ट करा म्हणून आमी सांगलें तांकां की आवेर्तना कडेन आमी कॉन्टॅक्टान आसा आनी आवेर्तनान हेजे पयलींय सांगलेलें पब्लीक स्टेटमेंट दिलो आय एम इंट्रस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग बट आय विल कॉन्टेस्ट ओनली इफ आय गेट काँग्रेस टिकेट दीस वॉज इज अर्लियर स्टेटमेंट ऑल्सो नॉट न्यू स्टेटमेंट सो त्या खातीर आमी ह्या वेळार बाबा आवेर्तनाक काँग्रेस पक्षान प्रवेश करतात तशेंच नावेलीच्या सगळ्या जे उरलेले आडोन उरलेले चोपन उरलेले जितले यूथ आसात तांकांय मागतात की तुमी काँग्रेस पक्षान प्रवेश करून नावेली मतदारसंघ हो एक काँग्रेसचो स्ट्रॉंग होल्ड जाका सदांच नावेली मतदारसंघ एक थोडे इश्यू हे काडले जाल्यार मदीं सदांच काँग्रेसी बरोबर रावल्लो आसा आनी आमकां खात्री आसा येता त्या इलेक्शनाक कारण आतां थंय बाय इलेक्शन जावपाची कांय संदी ना कारण इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा सो ताका कारण थंय डायरेक्टली जनरल इलेक्शन जातलें आनी त्या वेळार काँग्रेसचो झेंडो परत नावेली मतदारसंघात रावतलो ही आमी खात्रीलायक आमी आयज सांगपाक शिकतात त्या तरेन आमकां नावेली मतदारसंघांतल्यान रिस्पॉन्स जाता फाल्यां भितर आमी नावेलीचो ब्लॉक रिकॉन्स्टिट्यूट करतले आनी कंप्लीट नावेलीची यूथ काँग्रेस कमिटी महिला काँग्रेस कमिटी सेवादल कमिटी ज्यो कमिटी थंय नाशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो कमिटी करून बाकीच्या सगळ्यांक आमी नावेलीच्या मतदारसंघाचे जितले आशिल्ले महिला यूथ NSY सेवादल हांगा सगळ्यांक आमी प्रमोट करतले आनी खंय कोण एकलो गेलो जावं हें गेलो म्हणून कोण पक्ष उरपाचो ना पक्ष हो मुखार उरतलो आनी काँग्रेस पक्ष गोंयांक हो गोंयकारांचो पक्ष आनी सदांच गोंयकार आनी काँग्रेस ही एक आसा दोगांची आयडियोलॉजी सेम म्हणजे आयज BJP खंय तरी दुसरेशें दिसता पूण काँग्रेस आनी गोवा हेंचे एक वेगळें करपाक शकना असो आयडियोलॉजिकली काँग्रेस आनी गोवा एक आसा आनी आमकां खात्री आसा की कोणांनी कितल्यो रिटायरमेंट पॅकेज घेतल्यो कोणे कितले हांगा पयशे हाडून वतले हेचे पयलीं खूब पक्ष येवन गेले मल्ल्या हेणें जनता दल हाडलें करोडांनी पयशे हाडले आनी गोंयांक वतले लोकांक केन्नाच बदले ना तेजे नंतर तृणमूल काँग्रेस 2007 कॉन्टेस्ट केली खूब पयशे हाडले आनी घातले गोंयकारांनी तांकां लागीं केलें ना 2014 परत तृणमूल काँग्रेसीन सावथ गोवा चर्चिल आलेमांवाचे हेजेर कॉन्टेस्ट केली गोंयकारांनी तांकां हें दवरलें ना आनी आतां 3 म्हयने आसतना गोंयकारांनी निर्णय घेतलेलो आसा की BJPंतल्यान गोंयच्या भायर मारपाची आनी ज्या तरेन काँग्रेसीचेर विश्वास दवरून लोक भितर सरतात ही हें चालूच उरतलें फाल्यां आनी एंट्री आसा परवां आनी एंट्री आसा हांगा कोणेय आमकां अपशिकून करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार कोणूच लोकांक गोंयच्या लोकांक काँग्रेसीक सत्तेर हाडचे परून कोणूच आडोवपाक शकना हें खात्रीलायक आमी ह्या पळय सांगतात आनी बाब आवेर्तनाक एक बरें पॉलिटिकल फ्युचर काँग्रेस पक्षांक आमी ताका दितात request now our ACC in charge. No, it's okay. You said enough. Just 2 words, please. Please. So on behalf of everybody and the Congress family of Goa, I would want to welcome Shri Avartano Furtado into the Congress party. Today he is joining us. He is joining us to strengthen the Congress party in Navelim and in all the other neighboring areas of Navelim, and his arrival will give us more strength to the party in that particular constituency. He is joining us unconditionally, and he is joining with the interest of Goa in mind, to see that Goa gets a stable government, to see that Goa gets a government which concentrates on development, on progress, on safeguarding its environment, safeguarding its culture, and this last 5-10 years of misrule in Goa, that has to end. And the only party which can deliver on that front, the only party which is capable of giving a strong, stable government in Goa is the Congress party. And with the joining of Mr. Avartano, I'm sure we've gained more strength, because not only is he a politician, he's just now Girish was saying, he's more a footballer, more a sports person. So a sports person always has got that fighting attitude. He faces everything with courage. Defeat, victory is part of the game. And he's been a goalkeeper
So that way, I think he will safeguard the goal of Navelim and he will protect the Congress interest in Navelim. So I want to welcome him on behalf of the All India Congress Committee into the Congress family. Welcome, Avartan. Thank you. Now, Thank you, sir. you should speak. Now request Avartan Bab to thank you. Good evening. AICC Observer and Goa Desk in Charge, Sri Dinesh Gundurao ji, my very good friend and my badminton partner, Congress President Sri Girish Chodalkar, CLP leader Sri Digambar Kamath, South Goa District President Joe Dias, Altin Gomes, all other dignitaries, my supporters, and my press brothers. I thank all of you for the warm welcome you all have given me today in the Congress family. With your welcome, I also ask Almighty to shower His blessings on me to take the path in the right way. And I'm sure my parents who are up above will shower all their blessings upon me. My family has always been a Congress family. My dad, from the time Mr. Falero has contested, was a strong supporter. With that, my full family was supporting Congress right from the beginning. I had to cross swords with Falero for the 2017 elections. And when I lost, I decided I'll never again contest elections. But in spite of that, I continued my good work in the constituency, doing all that I could do. And when people started seeing that I'm really working hard for them, they kept on insisting, why don't you give a last try? And that too, why not on a Congress ticket? Then I thought of it, since people are after me, my supporters were after me, I said, okay, let me give it a try. And as Girish and Mr. Digambar, I used to be meeting them every day in the morning. I used to keep asking them, do you think I stand a chance to fight on a Congress ticket? But the answer was not that very positive, because I understand they had a senior leader with them and he was representing my constituency. But still, I never said, okay, I'm not going to ask you again. I kept trying. Finally, my pathway was clear. And when the news spread that Mr. Falero is going to leave Congress and join TMC, sincerely talking, the people of Naveli, my supporters, just flocked together. Why don't you take a chance now? This is the right time for you to join Congress. Not only from Naveli, but from different parts of Goa, people started calling me, join, we are with you. They even said, if you want me to talk, even if they want to talk to Mr. Girish and all, we are there ready. We are ready to come out with you. But finally, when I asked Girish, Girish said, you are welcome. Do come and join. People of Naveli are really disheartened because our MLA disowned us. Without asking anybody, he just left the constituency like a hot cake. People will never forgive him for this. And people now realize that supporting him for the last 4.5 years, it was useless. And they have clearly mentioned to me, if he thinks of coming back, we'll teach him a lesson. Now we have taken you as our leader, and we want you to stand by us throughout. I said, yes, I will do it. They seem to say you are not highlighting whatever work I had been doing for the last 5 years when I was a minister. So they said, you talk less. That's why people didn't know what all you did during your term. But I always believed that I should talk less and work more. And I think I'll keep on doing it.
I'll talk less, but I'll work more for the people of my constituency. I once again thank the Congress family for getting me in, and I promise that I'll do my best to revive Congress in Naveli and to do the best for the people of Naveli and for people of Goa at large. Thank you. In case if you have no questions, then You have offered him the ticket from Naveli. see, our process of tickets has not yet even started. So we are right now reconstituting all the blocks. We will be reconstituting the districts. Then we will be reconstituting our Pradesh election committee. Then the central election committee. So we have a long process. So we cannot promise ticket to anybody. आजपर्यंत तुमची वाटतं पळय जाल्यार आनी तुम्ही सांगता की सगळे अनकंडिशनल सपोर्ट दिला आमदार आतापर्यंत जितले ज्या मतदारसंघात लोक जाले तितून एका परस चड एक्सपिरियन्स आसा तितून एकट्या कडेन विनेबिलिटी आसा दुसरो सिनियरिटी आसा तुम्ही कोणाक काय See, our AICC election observer Chidambaram ji and Dinesh ji both have been communicated to blocks, and they have already communicated what is our stand as far as nominations are concerned. So when the time comes, everything will be clear. Avartan, you have always been considered as blue-eyed boy of Parrikar and BJP. So what made you, think that Congress is a better option? See, at that time I was independent candidate. So I just extended support to the BJP government. I don't think they needed me to form the government, but I just extended support. But still, staying with BJP also, I did a lot. But heart to heart, I always thought I would join Congress and be with the Congress party. You feel that time you should have been with Congress instead of BJP supporting? No, And that was the wrong mistake. no, nothing Because like your heart that. will be with Congress. No, nothing like that, nothing like that. See, it was, Forced you to support the BJP at that time. see, I was an independent candidate, and I'll tell you sincerely, when I was contesting election, Mr. Parrikar had told me, even if you win, and if I get 25 seats, I'll see that you are a minister. So that time, support. तुम्ही म्हटले की नावेली लोईजीन गेल्या कारणान यूथ जे आहा तेंका लीडरशिप मेळटली किंवा ते फुडें सरले आता तुमचे 4 आमदार उरले थंय युथान केन्ना चान्स मेळपाक शकता कितें आयडिया ऑलरेडी आसा न्ही सगळे तूं यूथ कमिटी आसा सगळे कमिटी आसा लीडरशिप फोन पळय ताणें एग्जाम्पल दिलें ऑलरेडी फोनाचें पळय एग्जाम्पल दिलें ताणें तुम्ही तेच म्हणता की दोग जाण आसा तुमचे ऑलरेडी एक सिनियर आसा आणि एक न्यू आसा सो ते कशे मागीर तुम्ही सिलेक्ट करता थंय ब्लॉक जालना न्ही राजेश वेरेकर एंट्री केली ताणें काम सुरू केल्लें आसा आनी तो काम बरोबर भोंवता यू आर रायट ओके गिरीश बाब दिस इज योर What is your first preference, Girish? Youth or senior? What is your first preference? फॉर वॉट First preference. for a Congress PCC committee? No, I want PCC committee to be young Jay who will go and in the field who will go and support the candidates. So we will be reconstituting committee as far as this. You are confusing us, sir. We are asking you as far as assembly elections. No, assembly elections is a different issue. Right now we are reconstituting the PCC. म्हणजे तुम्ही सध्या पीसीसी नूच यूज करून घेतले युथान Correct. See, PCC we need people, young people, to go on the field and to do the work during the election time. As far as election, we have already said we want 70 to 80% young and new faces. That we have been saying. तुम्ही अगर झाले पण सिनियर तुम्ही जे सिनियर सोडून वता अरे ना ऐका हांव देव रिप्लाय Aditi. election process is always a mixture of everybody, old, youth, middle class, everybody. Can you identify एकच सेक्शन घेऊन तूं मुखार वचपाक शकना आमी म्हणटा आमकां बारीक मनीस जाय आमकां वल्नरेबल सेक्शनाचो सपोर्ट जाय पडटा आमकां मिडल क्लासाचो सपोर्ट जाय पडटा आमकां पयशेकाराचो सपोर्ट जाय पडटा काय ना सगळ्यांक तुम्ही बारीक चिंता आनी पळया आमी वल्नरेबल सेक्शना भायर उडोवपाक शकता रिक्षा ड्रायव्हर जाय टॅक्सीवालो जाय मोटरसायकल पायलट जाय खाजेकार जाय चणेकार जाय पयशेकारूय जाय पडटा विटामिनियम ना जाल्यार कशें चलतली पार्टी मिडल क्लासूय जाय पडटा Put the rickshaw driver ticket maybe. आयकाय रे हांव सांगता ते तूं आयकत ना तूं तिकेटीचे खबरी उलयता सगळे तेजेर तूं ना तिकेटीचे खबरी कशी तिकेटी रिक्षावालो कोण येवपा जाय मुखार आपल्या तिकेट दी आपल्या कॅपॅसिटी आहा इलेक्शन जावन जिखपाचें म्हूण हांवें म्हज्या म्युन्सिपाल्टीच्या इलेक्शनाक टॅक्सी ड्रायव्हराक कावन्सिलर म्हणून निवडून हाडला दामोदर वाराक म्हणटा तो यो म्हजे बरोबर मडगांवां ताच्या घरा कडेन वच आनी ताजो इंटरव्यू घे ताका सिंगल हँडेडली आय वर्क फॉर हिम इन दॅट वार्ड एंड आय हॅव गॉट हिम इलेक्टेड
कितें उलयना तुमी एक्सपिरियन्स आनी प्रॅक्टिकल करून दाखयला हांव तोंडान उलोवना तशें ना पार्टीची तिकेट दिवपाची पद्दत आहा ती पार्टी ठरयतली तुमी बेश्टात ताका टार्गेट करून कित्याक कितें क्वेश्चन Okay, thank you. प्रताप सिंह राणे उनके घर देवेंद्र फडणवीस जाके खाना खा के आए उस पे आपका रिएक्शन क्या है? आपको कभी चाय पे भी बुलाया था? सही है See, he's a very senior leader. So he should I don't think we should make comments about a very No, senior sir, leader. but what he said is correct. See, I will tell you still. He's a very senior leader. Mr. Pratap Singh Rane is such a senior leader. Senior. He knows everybody in India. He has relations cutting across the party line. I was so small when I had the opportunity of traveling with him for some weddings, and I have seen how his relationship with leaders of other political parties. So anybody supporting somebody, I will remember. If you remember, I do not know when Atal Bihari Vajpayee and all they had come for national executive. Pratap Singh Rane, as the chief minister of Congress party, had hosted a breakfast meeting at his bungalow in Alkin. If you remember, that was his way of doing politics. This question you should ask Avertan. Because in spite of chief minister's words, Avertan decided to join. Tomorrow some more people are joining. You ask them, why are they committing suicide? Avertan, why are you committing suicide? सकयल एक फोटो काढया सगळे ग्रुपाक मातशे प्लीज